ज्या जाग्यार तुमचे कॅन्डिडेट ना थंय तुम्ही कोणाक सपोर्ट डिक्लेअर करतले काय ना? ते आता आमकां आयज विड्रॉल बीन सगळे जाले, फाल्यां दिसता विड्रॉल बीन सगळे जातले. ते जाल्या नंतर आमची एक मिटींग जातली, तेतून आमी डिसायड करतले की खंयच्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक नाल्यार आनी कोणाक सपोर्ट करपाक जाय काय ना, हे आमी डिसायड करतले आनी आमी कितें करपाक जाय सपोर्ट थंय करतले. पूण 100% खंयसर जो बरो कॅन्डिडेट आसा, फायटर कॅन्डिडेट आसा ताका आमी करतले. फॉर एग्जाम्पल आतां हो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा ग्लेन, पूण आमी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतना पासून ग्लेनाक सपोर्ट करता खोल्ले. रिजन सिंपल की तो आपल्या गांवांक लागून झगडटा, आपलो गांव प्रोटेक्ट लागून जे काम आमी करता ते तो करता, आमी ताका सपोर्ट करता. तुम्ही इतली सांगतात की खोल्ले तुम्ही ग्लेनाक सपोर्ट हय, करतले? आमी ग्लेनाक 100% सपोर्ट करतले. ज्या जाग्याचेर आतां फॉर एग्जाम्पल युरी आनी एल्टन, त्या दोगांच्या जाग्यांचेर आमी एकूय कॅन्डिडेट घालूंक ना. जे तांचे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले? तेंच्यांनी जर आमचेर विश्वास दवरलो, आमी तेंचेर विश्वास दवरलो, हो विश्वास आमी ब्रेक करपाक शकना. गेल्या फावटी आमी काल्लोस सराक एक सीट सोडलेले, ह्या फावटी आमच्या हेचेर आमकां सांगून थंयसर शिरसे सीट घातले काँग्रेसीन. सो आमकांय हल्डोना घालचें पडलें. आमकांय आमच्या भुरग्यांचो आनी आमच्या सीईसीचो प्रेशर आसा, सो आमी थंयसर घातलेले आसा. पूण ह्या फावटी आमी युरी आनी एल्टनाचे दोगांची सिटां आमी सोडलेली आसा आनी थंयसर आमी सपोर्ट अशें म्हणना, पूण आमी आमचो हे घालूंक ना. तुम्ही आड येवचे ना? आमी आड येवचे ना. तुम्ही म्हणटात आज जरी अलायन्स जालो ना, ह्या अलायन्साच्या प्रोसेसा भितर जे इश्ट तुम्ही जोडले त्या इश्टाक तुम्ही दुखोवपाचे ना? दुखो कित्याक ते जर आमकां लागून जर थंय वचून झगडपाक शकता आनी जर आमचो कितें आसा म्हणणें ते थंय मांडपाक शकता त्याच पोट तिडकीन, जाल्यार म्हाका दिसता तो रिस्पेक्ट आमी करपा. आनी आर्जीन हेच्या पयलीं केल्लो आसा, जसो काल्लो सराक आमी हल्डोना केल्लो तेन्नाय आमी आतांय केला. आनी आमी त्या भायर आमी आयज डायरेक्ट सांगता की ग्लेनाकूय आमचो सपोर्ट आसतलो. तो काँग्रेस कॅन्डिडेट जायना, पूण एक बरो मनीस, गांवांक लागून झगडपी मनीस, आनी आमकां दिसता तो जिखपाक जाय म्हणून, आनी आमचें ओल्ड गोवा आसा तें वाचपाक जाय, हेरिटेज वाचपाक जाय, ताका लागून आमचो फूल सपोर्ट टू ग्लेन.